आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं. तुमची सगळें आसूं. बाबीनो आज फादर डेंड्रीश हांव आनी इकरा आमचे बरोबरचे आमचो यादनेकी मागणेचो दीस समोर उमता द डे ऑफ आवर प्रिस्टली ऑर्डिनेशन. तर ह्या मिसाच्या बुलेटिनान तुमी आमच्या सगळ्या तेराय पासत मागचें म्हूण आमी मागता. त्याच बरोबर आज ओल्ड गोवा 5 आमचे दियोसिसीक नवे यादनीक फावो जावचे आसात. जेजूच्या काळजा सारके ते यादनीक जाल्या बरो म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोरमता जॉन पेरेरा. आपले काजाराचे बरो समोरमता मोइसीस आनी लिडिया, झेवियर आनी एझी, कार्लोस आनी मिलाग्रीस. तो तांचे सगळ्याचेर देवान आपलो आशिर्वाद घातल्या बरो म्हूण आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते बरी वाटो घेवचे खातीर सगळ्या आमच्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं बोगसणे आमी मागुया. सगळी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वोदा देवाक आनी तुमकां आवडलो मुसकुल्या विचारून सांगता. मनान चिंतून थळाव विचारून वायट धरून आनी बळी सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वाचोर वागेवन सदांच संवाद मारी सगळ्या दुतांक आनी भोगता आनी तुमकां आवडलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाली विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. कोंदवळ्या बाबा, म्हज्या आनी म्हज्या भाव भयणीचे मागणे काकलुती नायक. दिसान दीस उदीक जेजू सारको यादनीक हांव जावच्याक म्हजें काळीज पवित्र आत्म्याची कुरपेन भर. तुजे सोडवणेचे गूड फावो ते परी भोगतीन समोर उबोवंक विस्वाशीपणान तुजे पवित्र सोबीची चाकरी करूंक आनी सदांच तुज्या मोगाच्या एकवटान थीर रावंक तोच पवित्र आत्मो सगळें म्हजें जिवीत चलोवंक. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सोबी आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दोमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. दोमदुताक महादोम सोबे मुखार हाडटूच महायाज्ञिकान ताका विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकोवण दिना जावंक आमी तुमकां कोर शिटकावणी दिली. तरी तुमचे शिकोवणेन तुमी जेरुसालेम शार बोरला आनी ह्या मनशाच्या मरणाचेर आमकां तुमी जबाबदार करूंक सोदतात. परतिपाल करून पेद्रून आनी दोमदुतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका कुर्सार उमको लावन तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान पुर्नो जिवंत केलो.
ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी तांचे वरवीं इस्रायलांक जिवीत बदलूंक आनी पातकांचे बोगसोणे दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्यांचेर आमी गोवाय आसा आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय गोवाय आसा. हे आयकून ते इतले रागान भरले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. देवाचें उतर हें देवाचे मोडूपकार. आमचो जबाब दोलदिऱ्यान वतल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणया दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो, सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिन वाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाल कोर. ताच्या गोपान आसरो सोडात तो मनीस बागी. जबाब दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर कोट्या मनशाक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उकडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचे आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली ताका निवारता. जबाब दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जांचे कालीस दुकोवला कोंटोवला तांचे सोरशे सर्वेस्पर आसाच. जांचे मन कोण बोलता वोलवोलता तांचे सर्वेस्पर हात उडटा. बऱ्या मनशांक उपोत्रे कोश्ट बारी उचितात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. जबाब दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो, सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. शुभ वर्तमान स्नान दातारा सुवान आपल्या शिसांक मुळे जो वयर तावन येता तो सोकल्यावन व्हरतो. जो प्रितुमेंतलो उपसता तो प्रितुमेचो आनी ताच्या उलोवणेन प्रितुमेचे. जो स्वर्गार तावन येता तो सोगल्यावन व्हरतो. आपणे देखला आनी आयकला ताची तो साक्षी दिता. तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना. ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सोदतेवन म्हूण रुजू करता. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां आयकता. देव ताका माप मेसप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या हातांत दिल्यात. जो प्रितुमेचेर बाबार दवरता ताचे सोबे सासनाचे. जो पुताचेर बाबार दवरता ताचे सोबे सासनाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर बाबार दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत जायतीं मनशां आसात जीं बोलिश्ट, पदवेदार, गिरेस्त आनी ह्या मनशांनी आमकां जायत्यो वस्तू दिवंक जाता, कित्याक तांचे लागीं बोळ आसा, तांचे लागीं पदवी आसा, तांचे लागीं गिरेस्तकाय आसा. पूण ह्या मनशांनी एक वस्त आमकां केन्नाच दिवंक घडची ना ती म्हळ्यार मरणाचेर जैत वो सासणाचें जिवीत. आमी भाव भयणो, तांचे लागीं दुडू आसा, तांचे लागीं गिरेस्तकाय आसा, पदवी आसा, संवसारांतल्यो जायत्यो वस्तू आमी कडेन विकत्यो घेवंक जातात वो आमच्यो करूंक जातात. पूण ह्या संवसारांत एक दीस आमच्यांनी वाडोवंक जायना. जेन्ना ह्या संवसारांत आमकां मरण येता तेन्ना कोणाच्यानूच हें मरण घडयेक हाडूंक जायना. हें सासणाचें जिवीत कोणानूच आपले वरवीं घेवंक जायना. आज जेजू आमकां एक शिकोवन आमकां फावो करता आनी जेजू म्हणटा, जो पुताचेर भावार्थ दवरता ताचें सोवें सासणाचें जिवीत आसा. कोणाच्यानूच दिवंक जायना ती वस्त फकत देवाच्यान आमकां फावो करूंक जाता आनी ती म्हणल्यार सासणाचें जिवीत. जेन्ना ही सामारिता नुस्तुरी बांयशी उदक हाडूंक आयली तेन्ना जेजून तिका उगडास केलो. हे बांयचें उदक पीत जाल्यार तूं हांगासर परतून येतली, कित्याक ह्या उदकाच्यान तुका परतून परतून तान दिता तसलें तें उदक. पूण जें उदक हांव तुका दितलो तें जावन आसा जिव्य उदक आनी तुका हे बांयचे लागीं केन्नाच येवंक परतून पडचें ना. आनी भाव भयणो, जेजून हें सासणाचें जिवीत आमकां कित्याक दिवंक जाता काय हें आज स्नान जाता जो आमकां सांगता. कित्याक जेजू वयर धांवन देंवलोलो. जेजू रोचणार तो एक रोचणा न्हय. ताका जिविताचेर आनी मरणाचेर अधिकार आसा. दुसरे सुवातेर फकत जेजूच्यान स्वर्गा वयल्यो वस्तू घोरायेन थिरायेन सांगूंक जाता. आमी मनशांनी स्वर्गा वयल्यो फकत वस्तू उलोवंक जाता. वी कॅन स्पेक्युलेट म्हळ्यार आमी चिंतूंक जाता, पूण थिरायेन आमी कोणाच्यान सांगूंक जायना. आमी संवसाराच्या वस्तूचेर कितेंय सांगूंक शकता, पूण स्वर्गाच्यो ज्यो वस्तू आसा तांचेर आमकां थिराय ना. फकत देवाक तिराय आसा, जेजूक तिराय आसा. ह्या वस्तूचेर आमकां शिकोवन दिवंक ह्यो वस्तू कितें त्यो आमकां उगडाप्यो करूंक. तर भाव भयणो, जेजूक पदवी आसा संवसाराचेर, जेजूक पदवी आसा स्वर्गाचेर. जेजूक पदवी आसा ही आमच्या संवसारी जिविताचेर आनी जेजूक पदवी आसा सुर्गीच्या जिविताचेर. तर भाव भयणो, हें जिवीत आमी जियेतले जाल्यार तें आमकां फुक्याक मेळचें ना. आमकां प्रयत्न करूंक जाय, आमकां त्रास करूंक जाय. ह्या संवसारांत जियेता आसतना एक बरें जिवीत जिवंक आमी त्याग करूंक गरज. आनी जेन्ना हे त्याग आमी करतले, जेन्ना आमी प्रयत्न करतले, जेजूचे शिकवणेचेर विस्वास आमी दवरतले, तेन्नाच की हें सासणाचें जिवीत आमी सोडूंक पावतले. हें संवसाराचें जिवीत भाव भयणो थोड्याच दिसाचें. चडांत चड घडयेक 60, 80, 90 वर्सां घडयेक आमी जीव. पूण एक आमकां जिवीत आसा जें सोरोन सोरचें ना, केन्नाच तें सोंपचें ना, ताका शेवट ना. आनी जोरी तर आमी एक बरें जिवीत जियेल्यार हें सासणाचें जिवीत आमचें आमी करूंक पावतले, ही शिकवण आज जेजू आमकां दिता. तर भाव भयणो, ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना खंयच्या वस्तूचेर, खंयच्या जिविताचेर म्हजें लक्ष आसा काय? खंयच्या जिविताचेर हांव अदीक भर घालता काय? खंयचें जिवीत म्हाका अदीक आवडटा काय? खंयच्या जिविताच्या रस्त्यार हांव म्हजीं पावलां घालता काय? थोडेच वेळान आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान संवसारांत आपलें लक्ष घालून जियेतल्या मनशाक जेजून सुर्गीचें जिवीत आसा हें उगडास केलो. जायत्या मनशाचें जिवीत ताणें बदल्लें. जायत्या मनशांक सुर्गीच्या जिविताचो दारवटो ताणें उक्तो केलो. तर असलें जिवीत आमी जिवंक ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बळ मागून घेवया. बिटोनी वेलार आमी गायन गावया. यादनीक उंडो समोर पिता
C18, page 36. C18, page 36. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वयमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या मानाक आमी भेटयता ती देणी स्विकार कर. ह्या बलिदानान तुजो पुतूच यादनीक आनी बोली, ताचेर तुजी नदर घाल आनी ताच्या यादनीकपणान म्हाका वांटो दिल्याय देखून ताचे सवें म्हाकाच भेटून हांवूय तुका मानता तसलो यादनीक आनी बोड जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोरता हेझल रॉड्रिगेज आनी जॉन पेरेरा तांचे पासत आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागतले. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळे आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ देलो, पातकाचो लांब यूग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपुर्णायेक पावलो. देखून पासकाच्या संतोसाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सगळे दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची.
तीच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाच्या बोगसणी मिरच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशां पासत हें वारयतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बाबडताचो गूट पुरगुटया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो सोंड आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागेवन सुसे तिचो पुती बागेवन धर्म दिता बागेवन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो विराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तावडेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक जातो की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी कशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचेर पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका आपणायले मेळटलें.
जेजूक आमच्या काळजान घेतना आमी गायन गावया देव जाता मनशाचें काण D7 पेज 50 D7 पेज 50. सुकली उभी राहूया. प्रार्थूया. भाग्यवान बापा, सासणाच्या देवा, सुर्गीच्या उंड्यान तुवें म्हाका घोटाय दिली आनी नव्या गोराची काल्स म्हाका पिवंक दिवन म्हजें काळी संतोशान भरलें. तुजी सेवा विस्वाशीपणान करूंक आनी सगळें म्हजें जिवीत मोगान आनी धिरान मनशाचे सोडवणे खातीर खर्चूंक हें सुर्गीचें जेवण म्हाका सोकोत दिवं. सगळ्या म्हज्या भावा भयणी बरोबर हें प्रार्थन तुजे मुखार घालता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. शेवटाक आमी गायन गावया संगातान चलुया F18 पेज 94 F18 पेज 94.